सुरेल बाबा, आम्ही कालूच एक न्यूज ऐकली की अळमी खाऊन एक फॅमिलीचे कुटुंब सगळे बरे ना जाले म्हणून, आणि म्हाका दिसता बाजारात सर्रास अशी अळमी विकपा येता. सो लोकांक कशें कितें हे अळम्या बद्दल म्हायती मेळपाक शकता? कितें जालें तें वायट जालें म्हणटा हांव. आतां प्रॉब्लेम कितें जाला की आमचे जाणटेले आशिल्ले पळय ते खूब हुशार आशिल्ले, तांकां अळम्यो सारक्यो वळखपाक कळटाल्यो. आनी एक न्ही आमगेले जाणटेले करताले, रोयणीची अळमी जर काडत न्ही ते सगळ्यो अळम्यो काडनाशिल्ले, ते अर्द्योच अळम्यो काडटाले आनी तेजेर न्ही एक ताळो उडयताले. म्हणजे दुसरो मनीस येवन थंय त्यो अळम्यो काडनाशिल्ल्यो, त्यो फुलपाक दिताले. कारण फुल्ल्यो की दुसऱ्या वर्सा आनी अळम्यो तयार जातल्यो न्ही. कळेच काडले फुलचे पयलीं जाल्यार अळम्यो तयार जायनाशिल्ल्यो. पूण आतां न्ही हे पळय बिजनेस जाला, कमर्शियलायझेशन जाला पळय, पयसो करपाचो पळय तो पळय सामको असो हावेस जाला पळय, ताज्या खातीर न्ही ही सगळी भानगड जाता की कोणूय वता जंगलान आनी कसली अळमी काडटा आनी घेवन येता ताका वळखुपाकूच कळना. रोयण अळमीच्या भशेन दिसपी आनी 100-200 अळम्यो आसतल्यो. आमी अळम्यांचेर काम करता, आमी इतल्यो अळम्यो आतां सोदून काडल्या आमच्या बांदोड्या गांवांत, पूण आजून पर्यंत तर आमी खूब फाटीं आसा अशें दिसता आमकां नंदकुमार सर, डॉक्टर नंदकुमार कामत गायड करता, ते वळखता त्यो अळम्यो. तेंचो इतलो 40-50 वर्सांचो एक्सपिरियन्स आसा तेज्या फाटल्यान, म्हणून हें शक्य जाता. पूण आज कमर्शियलायझेशन जाल्ल्या कारणान आमी पळयता की कितल्योश्योच अळम्यो बाजारांत विकपाक येता. इतल्यो पयलीं अळम्यो केन्नाच विकपाक येनाशिल्ल्यो. तेजे फाटल्यान आनी अळमी एक 50 कळयांचे पूड आसता तिका 1000 रुपया घेता. म्हणजे हो बिजनस कितलो व्हडलो जाला तो सगळ्यांनी विचार करता. आनी त्या खातीर न्ही कोणूय जंगलान वता आनी कसली अळमी घेवन येता आनी हो प्रॉब्लेम जाता. ह्या खातीर सरकारानूय हेजेर लक्ष घालपाक जाय की ह्यो अळम्यो काडपाच्यो बंद जावपाक जाय. कारण ह्यो जर अळम्यो जर अश्योच जर बाजारांत येत रावल्यो जाल्यार आमकां फुडाराक आनी अळम्यो मेळपाना. कारण कळे जर फुलूंकूच ना, ताजे स्पोर्स आसता, ताज्यो बियो आसता, त्यो जर पसरूंकूच ना जाल्यार फुडाराक अळमी खंयच्यान तयार जातली. सस्टेनेबिलिटी कितें आसता ती आमच्या जाणटेल्या कडल्यान शिकपाची आशिल्ली की ते अर्द्यो अळम्यो काडटाले, अर्द्यो काडनाशिल्ले. पूण आतां लोकांचो हे इतलो वाडला, ग्रीड इतली वाडल्या की ते कसल्योय अळम्यो हाडटा आनी बाजारांत विकता आनी आमकां त्यो वळखपाक कळना. लोकांक त्यो वळखपाक कळना. आमकां दिसता की रोयण अळमीच म्हणून आनी आमी त्यो घेता आनी आमी खाता आनी मागीर असले प्रकार जाता. हे प्रकार आनिकूय वाडटले फुडाराक. लोक पयशे करपाक पळयता आनी पयशांच्या फाटल्यान ते कसल्योय अळम्यो हाडटले आनी ते बाजारांत विकतले आनी हे प्रकार खूब वाडत वतले. सो ह्या अळम्या भशेन दिसपी जायते प्रकार आहा अळम्यांचे. सो मार्केटान घेवन येता ती सानिशा करूनच घेवची पडली म्हणटा अळमी, किंवा सानिशा करपाक तूं तितून एक्सपर्ट आसपाक जाय न्ही. तुका म्हणून कशें कळटलें. आनी केन्ना केन्ना कितें जाता, वयर थोड्यो रोयण अळमी आसतल्यो, पोनाक तुगेले भलतीच खंयची तरी अळमी आसतली, ऑलमोस्ट सेम दिसता. आमी तेच सांगता. आमी जेन्ना रिसर्च करता, आमी म्हळ्यार हांव नंदकुमार सर जेन्ना रिसर्च करता न्ही, एक अळमी जर तांकां वळखपाक कळना ते म्हणटा आपल्याक सॅम्पल धाड, मायक्रोस्कोपान घालून ती अळमी पळोवन तांकां रिसर्च करचो पडटा की कसली अळमी ती. आनी आमी हांगा फक्त दोळ्यांनी पळयता आनी ताका माती लागलेली आसता म्हणून आमी रोयण अळमी म्हणटा आनी खाता. सो हें खूब वायट गजाल. सो म्हाका दिसता मार्केटान येवपी अळमी लोकांनी एवॉयड करपाची गरज आसा. तुमच्या जिवाक जर तुमकां सांबाळपा जाय जाल्यार ह्यो मार्केटान त्यो अळम्यो खावपाच्यो थांबयात. आनी पर्यावरणाच्या रक्षणा खातीर, कारण अळम्यो खूब म्हत्वाच्यो. आतां अळमी आसता वयर येता ती सकयल अळमो आसता, लोक फूल रोयण मोडटा, तेजेर उबो रावता, तो अळमोय बीन फोडून काडटा. असली परिस्थिती जाल्या आनी मुखार फुडाराक रोयण अळमी म्हणटा ती आमकां मेळपाना. आमच्या मनशाकून पयलीं अळम्यो तयार जाल्या आमच्या धर्तरेचेर. पूण आमी जर लोक जर अशे जर अळम्यो खायत रावले जाल्यार फुडाराच्या भुरग्यांक आमच्यो अळम्यो पळोवपाक मेळटा. मय वाठारांत जी घटना घडलेली आसा ती आमच्या दोळ्यान झणझणीत अंजन घालपी आसा. आमी जाणपाक जाय की क्लोरोफिल मायकोडिब्लायट्स नांवाची अळमी जी आसा ही दिसपाक ह्याच अळम्या भशेन दिसतात रंगान, रुपान. पूण आमी जाणपाक जाय की अळमी जी आसा ती तांकां विशिश्ट प्रकारचो वास येता आनी रंग आसा. आनी अळमी जेन्ना आमी कुस्तरायता त्या वेळार आमकां नदरेक आयले की तेतून वेगळोसो रंग दिश्टी पडटा, विशेशता निळसर रंग दिश्टी पडटात किंवा ताका आयोडिना भशेन वास येता. जाल्यार ही कांय प्राथमीक विखारी अळमी वळखपाची लक्षणां आसा. पूण खऱ्यांनी अळमी जर विखारी आसा हे जाणपाक खातीर तशें सहजासहजी तज्ञ बगार शक्य ना. हांव म्हणन की तज्ञ परस
रानान राबितो करपी जे आदिवासी लोक आसा हांकां खंयची अळमी बाबा खावपा खातीर योग्य आसा हाचे जायते पारंपारीक गिन्यान आसले. आयज हे पारंपारीक ज्ञान आसा हे समाजांतल्यान झपाट्यान नश्ट जायत आसा आनी आयज ताका लागून हे सगळे प्रश्न निर्माण जाल्लेले आसा. गोंयांत आमकां जी टर्मिटोमायसीस मशरूम मेळटा ती मशरूम विशेषता लोक वस्तान खाता, पूण आमी विसरपाक जायना की गोंयांत डॉक्टर संगम कुराडे नांवाच्या एका मनशान जवळ जवळ पाव शतका पयलीं काणकोण हांगासर अळमी कृत्रीम रित्या निर्माण करपाचो कारखानो घालून गोंयकारांक बरी चवदार अळमी दिवपाचो यत्न केल्लो आसा. ही अळमी आसात किंवा ग्लोबल मशरूम आसात किंवा वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान आमकां उपलब्ध जाल्ली कृत्रीम अळमी जी आसा ती आमी अळमी खावपाक येता.